बरी आहली, पळोवपाकूच बरी बरी काणी बरी आहली आनी एक्टिंगूय सगळ्यांनी बरें केलां. बरी आहली, स्टोरी बी बरी आहली. वी लायक इट. मुवी चड बरी आसली. हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी कोंकणी मुवी पळोवची. आमी प्लॅन करना आसतना ह्या मुवीक आयिल्ली, पण मुवी पळोवन इतलें बरें दिसलें की आमी लास्ट म्हणल्यार रावचे अशें आमकां दिसलें. सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांनी ही मुवी पळोवची. मुवी एकदम बरें आसा, एकदम बरें आसा. स्क्रीन प्ले इज टू गूड, एक्टींग इज टू गूड, डायरेक्शन म्हाका आमकां जाल्यार खूब लायक जालें. म्हाजी फूल फॅमिली येयल्या फर्स्ट डे फर्स्ट शो पळोवपाक हिंगासर. आमी 2 वा 3 दीस जाले फेसबुकाचेर पळयल्ले हे आसा ते पिक्चर आनी हांगासर येयला म्हणून काल गमताच आमी समजा कालूच येवन टिकेटी काडल्यो. वी आर व्हेरी हॅपी. आमकां 4 जाणांक लायक जालें. जॉन डिसिल्वा इज अ गूड एक्टर, पण आमकां खूब लायक जालें. तुमचो मेन हिरो आहा ताणें बरें एक्टींग केलां. खऱ्यांनी बरें एक्टींग केलां. बट द स्टोरी इज सो गूड, मातूय वाज येना स्टोरी. इट्स व्हेरी गूड एंड डायरेक्शन इज टू गूड. It was a very suspenseful story. I really liked it. I feel the songs have to be promoted more. They will click over here in Goa. The movie is really good. Symmetry part, he might have to wear a small mustache instead of big. Como challo thai? Will you recommend to all? Yes, of course. हांवें ते आयज पळयलें की तेजे 9.2 stars आसा out of 10. इट रियली डिजर्व्स दॅट. आमी तेच उलयतालीं सकाळीं 9.2 out of 10 आसा म्हणल्यार पिक्चर बरें आसतलें म्हणून. वी हॅव सीन इट फर्स्ट हँड. Please promote us. Yes, sure. All your contacts, Yes. all your groups, etc. Of course. The movie was very, very good, worth seeing. The story also is complete, different like. And the acting I liked, wow, it's damn good. What was most important to me was the direction. The direction was very, very good direction. Well directed. Music also was very good. Comedy also was very good. Everything was good. The movie is worth watching. Everyone in Goa should watch the movie. तशेंच जावं आमी मुवी पळोवपाक आयिल्ली, सो इट्स अ नायस मुवी. हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन तांच्यांनी येवन ही मुवी पळोवन तांची उर्बा वाडोवची आनी हो हावस फूल करचो आनी असल्योच चड मोर एंड मोर मुवी येवपाक हें करता आशा येता. थँक्यू. मुवी बरी लागली. हांव हांगा चड करून मुवी पळोवंक गेल्या. लुसी जावन आसा आमचें कॉमेडियन आमच्या बारी. ते म्हाज्या भावाच्या तियात्रान पयलें कुवीट नाचलेलें आनी हांव एन्जॉय जालां पिक्चराक आनी चड एन्जॉय. आनी खूब जाण म्हाज्या फ्रेंडांक हांव सांगतलो येवन हे मुवी पळोवचें म्हणून. सो आमकां चड उमेद भोगता की लायक कोंकणी मुवीज ह्या रिलीज जाता. सो वी आर ट्रायंग वी शूड इन हिंदी लायक इंग्लीश आहा सगळे इंग्लीश पळयता, पूण आमचे मायभास कोंकणी आमी मुवी करता. तो आमकां चड उमेद आनी आमी सपोर्ट करता. आमकां इतलें हें जायना, बट वी आर ऑलवेज लायक कोंकणी केल्यार आमच्या लायक मँगलोज आनी हे दिसवान गोंयकार ते कोंकणी करून आमच्या भाशेची आनी हे मुवीची आनी सगळ्यांनी चडान चड सगळ्यांनी एकठांय येवन आनी आमी सपोर्ट करपाक चड वावतले. आनी देव बरें करूं तुमी बरी केली म्हणून. देवाचे बेस्तां तुमचे सदां आसूं. Direction is superb. The ending is too good actually. आणि comedy also. The first half is enjoyable actually. सगळी चड एन्जॉय केला फर्स्ट. And the ending was too good. The suspense, it was very touching. Very good movie. And all the actors did a superb job. Will you recommend everybody? Yes, surely we will recommend. गुड एकदम बरें लागलें म्हाका पिक्चर. हॉररूय आहा आनी स्टोरी बी आहा आनी कॉमेडी बी आहा. एकदम बरें लागला आनी सगळ्यांनी येवन पळोवचें हेच आनी जायते लोकांनी येवन तुमकां सपोर्ट करचो. आमकां खूब खोशी जाली कित्याक पिक्चर एकदम नंबर 1 आहा. थँक्यू व्हेरी मच.